वेळसाव पंचायतीचे सरपंच हेन्रिक डिमेलो तशेंच थळाव्यांनी एका बारीक मोटार वाहन अपघात जाल्ल्या वेळार मध्यस्थी केल्ले खातीर तांकां दाण्यांनी तशेंच सुरी घेवन हल्लो करपाची घडणूक घडल्या। हे फाटभुंयेर पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद जाल्या। ह्या प्रकरणाचो थळाव्यांनी तशेंच पंच वांगड्यांनी निशेध केला। तशेंच गुन्यांवकारांचेर कडक कारवाय जावची म्हण थळाव्यांनी मागणी केली। आयज अरावंड 1 वराचेर एक बारीक एक्सिडेंट जालो आनी थिंगाची एक फॅमिली जे विन्संट वेलेन्सियो विन्संट म्हणून कोण आनी तेजी कोण सोयरी कोणा येयलेली। सो तेंच्यांनी एक बारीक एक्सिडेंट जाल्लो। एक्चुअली गाडी वाटेर आशिल्ले आनी एक भुरगो आमचो अल्वितो म्हणून तेणी ती गाडीक लायली आनी एक बारीक इशू तो इजिली सॉल्व जातालो। सो आमचे गांवचे लोक उबे जाले आनी आमचो सरपंच गांवचो पळय आसा तो येयलो सॉल्व करपाक इशू। पूण तितूनूच तेंची फॅमिली भायर येयली रॉड घेवन मारपाक, बायलांक थोडें फोट मारला। सो हें जें पळय जालां हें रॉंग आसा आनी इलेक्टेड मेंबराक आनी सरपंचाक हात लावप इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स। हें आमी आयज वेर्ना पुलीस स्टेशनान आयला। वी वॉन्ट द PI एंड द DYSP to immediately take action, file FIR against these people. कित्याक हें पयले पाटी जावनाय, आतां हें जायत आसा। सो आमकां फुडल्या इन फ्युचराक आनी प्रॉब्लम नाका। सो जेन्ना एक मनीस गांवचो पाड घालता तेन्ना त्या मनशाक तरी कितें तरी स्ट्रिक्टली कितें सांगचें पडटलें। आनी जेन्ना कुऱ्हाडी घेवन हातान जो धांवन मारपाक येता तेन्ना गोंय पुलीस हॅज टू टेक लॉ has to take strict action against the accused. So हांव मागता ताबडतोब एक्शन जावचें, नाल्यार गांवचे लोक पळय आसा हे ओगी रावचे ना, कित्याक हें जायत आसा। हांव तेन्ना जेवपा वयतालो आनी भायल्यान बोब जात म्हूण हांव भायर सरलो आनी भायर सरून गेलो थिंगा कितें जालें काय म्हूण विचारपाक। कितें जालें इतल्याकूय ती इतले कामां लागून ती म्हाका अटॅक करूंक लागली। तूं कसलो सरपंच, तूं कितें जाणा हें तें म्हूण। आमी कांय तो ब्रादर्स म्हणून लागले, कांय तो ब्रादर्स जाल्यार तुम रेड्या राखो असोय।